आज आणि फाल्यां powered by Father Mulla Hospital Kankanadi Mangaluru, supported by Jerosa Company, VTech Electrical and Lightings Mangaluru, Rexin Center Mangaluru, Manasa Water Park Pilikula and MCC Bank. काल आज आणि फाल्यां. येस, काल आज आणि फाल्यां वीक्षण करच्या सर्व दायजिवळ वीक्षकांक मोगासो मनासो घनासो स्वागत. ह्या दिसांनी हर एक दोळे बिकर्णकट्टे गुंतात, हर एक वाहना बिकर्णकट्टे कुशीक वेतात आणि हर एक पांय बिकर्णकट्टे कुशीक धांवतात. कारण कितें म्हळ्यार हे दोळूस बाळोक जेजूच्या पूण शेतांत नवें सुरू जाल्यांत आनी फेस्ताची तयारी भोव जोरान जाते आसा. आनी ह्या वर्सा फेस्तांत कितेंय थोडे विशेष आसा खंय आनी ह्या विशयंत आमकां सडीत माहिती दिवचे खातीर आमचे सांगता दोग उत्तम व्यक्ती आसात. बाळोक जेजूचे पुणशेत बिकर्णकट्टे हाचे डिरेक्टर जावन आसचे मानादिक बाप स्टीफन पेरेरा आनी तशेंच जुजे कोवेंता तावन मानादिक बाप दीप फर्नांडीस आमचे सांगता आसात. बापानो, तुमकां काल आज आनी फाल्यां ह्या कार्यक्रमाक मोगासो स्वागत. फादर, आयच्या दिसाचे पयले सवाल जावन आमच्या मोतींत एक उदयचे सवाल जावन आसा. हो बाळोक जेजू म्हळ्यार कोण? बाळोक जेजू तो ल्हानसो जेजू. आतां आमी क्रिसमसाचें फेस्त आचरण केलें, जेजूच्या जल्माची परब. तो बाळ जेजू म्हूण सांगी येता. एक कशें बाळशें जल्मल्ले वेळार आसा तशें. पूण जें कितें बाळका जेजूचें देवासांव आमी करते आसा तो वाडोवन येवचो जेजू. पवित्र पुस्तकांतच आमी वाचचे प्रमाणे जेजू प्रायेन आनी जाणवायेन वाडलो आनी हे प्रागाच्या जेजू बाळकाचें एक विशेशता म्हणून सांगिता ह्या देवासांवाचें. आनी हांगासर ह्या प्रागाच्या बाळका जेजूचें देवासांव आमी आचरण करतना प्रत्येक जावन त्या बाळकांतय वा त्या जेजूतय पळोवंक मेळचीं लक्षणां आमच्या जिवितांत आमी रुतां करचे खातीर. जेजूंचो पवित्र पुस्तकांत सांगलेलें आसा, तुमी भुरग्यां परी जाल्ले करीत सर्गींच्या राजांत रिगचे नान म्हूण. म्हळ्यार एका भुरग्यातय पळोवंक मेळचे ते शेगूण आमच्या जिवितांत आमी रुतां केल्या जाल्यार खंडीत जावन सर्गींच्या राजांत रिगोवंक साध्य आसा आनी जेजूचे खरे शिस्त जावन आमकां वाडोवंक साध्य आसा. आनी हो जावन आसा प्रागाच्या वा ह्या बाळोक जेजूच्या देवासांवा फाटलो एक तीर्ल वा एक विशय म्हणून आमी सांगी येता. भोव बरें फादर. अशें आसता पोरस आमच्या बाळका जेजूच्या पुणशेताच्या फेस्ताक तयारी जावन एक वजाचो पुरशांव जालो. म्हाका कोणेंगी सांगलें, म्हाका भोव आश्चर्य भोगलें. कित्याक म्हळ्यार तांणी म्हाका सांगलें ह्या पुरशांवाक बाळोक जेजू आनी सांत तेरेज आसली म्हूण सांगून. फादर, कशें साध्य हें म्हळ्यार कितें म्हूण तुमी सांगशात गे आमकां? पुरच्या वोजाच्या पुरशांवा वेळार थोडे टॅबलो आसले आनी तांतल्या एका टॅबलोंत आविलाची सांत तेरेज आनी बाळोक जेजू हांकां चित्रीत करून थंय एक सादारण एक 1560 इसवेंत लगभग त्या वेळार जाल्लें तसलें गडीत चित्रीत केलें. बाळोक जेजूचें देवासांव कार्मेलीतांक भोव लागशिल्लें, भोव मोगाचें. आमचे चरित्र तो सांगता, आमच्या आविलाचे सांत तेरेज खंय पुरा गेली, नवीन कॉवेंतान तिणें उगडली. थंय ती बाळोक जेजूची इमाज व्हरतली आनी थंय आल्तारी स्थापीत करतली. आल्तारी म्हणजे नवी शेटेच्या त्या प्रत्येक जावन त्या कॉवेंताच्या मुख्य जाग्यार आनी भायर पार्लरा लागीं सांजुजेची इमाज स्थापीत करतली. आविलाच्या सांत तेरेजाक बाळोक जेजू जायते साळोवळ्या मस्त मोग आसलो. ते कित्याक म्हळ्यार हें एक विशेश एक इन्सिडंट. आविलाची सांत तेरेज एक भितरली माद्र म्हणटना भितर त्या माद्रीनी सोडून उरिल्ल्या कोणेंच कॉवेंता भितर रिगोवंक ना. एक दीस आविलाची सांत तेरेज कॉवेंतांत भितर जाण नासतना थंयच वयर बाल्कनींत एक भुरगो 8-10 वर्सांचो भुरगो पळयता, खेळून आसचें पळयता. आनी आविलाची सांत तेरेज विचारता, कोण तूं हांगा, कोण तूं, नांव कालें तुजें, काले हांगा आयलाय. आनी इमिडिएटली हो भुरगो आसलो आनी तिका पळोवन म्हणलो,
हांवें नांव सांगच्या पयलीं तूं सांग तूं कोण म्हणून सांग म्हण. आनी आविलाच्या सांत तेरेसाचें नांव जावन आशिल्लें जेजूचें तेरेस, ट्रिजा ऑफ जिजस. देखून ती तशें म्हणटा हांव जेजूचें तेरेस. आनी तितले आतां हो भुरगो आसून म्हणलो हांव तेरेस असो जेजू, आय एम जिजस ऑफ तेरेसा. सो तो बांद जेजून तिका एक दिल्लें तसलें एक दर्शन एका ल्हान भुरग्याच्या रुपार. देखून तें चित्रीत करन पसो तो कितें म्हणटा आमी टॅब्लो आसा केल्लो जावन आसा. भोव बरें. तशें म्हळ्यार बाळका जेजूक आनी तेरेजाक भोव लक्षिल्ल्यान संबंद आसा म्हण जालें. भोव लक्षिलो संबंद. भोव बरें, भोव उत्तम फादर. फादर आनी एक सवाल मोतींत धांवता कित्याक म्हळ्यार आजकाल आमी सगळ्यांनी पळोवंक गेल्यार टॅक्नॉलॉजी सगळ्या संवसारार ती एक टॅक्नॉलॉजी विस्तारल्या. आनी पाप साहेब कितें म्हणटा गे म्हळ्यार तुमच्या टॅक्नॉलॉजींत तुमकां जाता तितल्या टॅक्नॉलॉजींत देवाचें उतार परगट करूंक तुमी प्रयत्न करा म्हूण पाप साहेब सांगता. पूण आमी हांगासर पळयल्यार जावं दी आमच्या दियेसीजींत जावं दी आमच्या दियेसीजी भायल्या दियेसीजींत शेजारच्या दियेसीजींनी तितले चड ह्या वस्तूक गमन दिनात. पूण आमी हांगा कार्मेल गुड्यान त्या भिकनकट्टे पळोवंक गेल्यार सगळ्या सोशल मिडियार आमकां कार्मेल गुडो पळोवंक मेळटा, जावं दी यूट्यूब जावं दी इंस्टाग्राम सगळ्यांनी पळोवंक मेळटा. सो हाच्या फाटल्यान तुमकां आसलो प्रोत्साह या तुमकां पटिंबो कसो आसा तें करूंक तुमकां कसो प्रोत्साह आयलो? एक काळ आसलो सोशल मिडिया वा माध्यम वापरी न्हू जावन सांगचें तसलें पवित्र सभेचें चरित्र आमी पळयलें जाल्यार. पूण आतां एक्झॅक्ट उलटा जाला. तुवें सांगले प्रमाणे पाप साहेब आनी बिस्प जावं दी आनी हर एक फिरगस जावं दी आमी सोशल मिडिया वापरूंक जाय, माध्यमां वापरूंक जाय आनी त्या मुखांतर बरी गजाल वांटूंक जाय म्हणून आमकां एक संदेश आसा. आनी आतां सगळ्यांनी वातिकानांत हांव धर न्हू हर एका फिरगजे म्हणसर हर एक संस्थो सोशल मिडियार एक्टीव आसा. वेबसायट जावं दी वा फेसबूक अकावंट जावं दी, इंस्टाग्राम जावं दी, ट्विटर जावं दी अशें. पूण हें जारी जावच्या पयलें आमच्या सुत्तुराची दियोसिजो वा संस्थे आमी घेतले जाल्यार हांव चिंता कार्मेलगुडो मस्तू पयस गेल्लो ह्या दिशेन. थोड्यांनी आतां सुरू केलां जाल्यार आमी मस्तू बेगी मेटां काडली ह्या दिशेन. एक आमचें ध्यानवन पब्लिकेशन्स म्हूण आसा आनी ह्या मुखांतर आमी बूक प्रिंट करता प्रत्येक जावन आध्यात्मिकते विशयी स्पिरिच्युअलिटी वयर. दुसऱ्यान नामान बाळोक जेजू म्हणून पत्र आसा तें हर एका म्हयन्याक परगट जाता. हें धार्मिकतावन कार्मेलगुड्यांतावन पब्लीश जाता जाल्यार हें केवळ मागण्या विशयंत धर्माच्या संगती विशयंत मात्र न्ही. आमी इगर्जेचो वा आमच्या पुणशेताचो दोरो उडोवन भायर गेल्ले आसा. म्हळ्यार धार्मीक आनी चलोवच्या मॅगझिनांत जायत्यो सामाजीक संगती आमी भितर हाडलेले आसा. आनी आध्यात्मिकतेची मॅगझीन आमच्या लागीं आसात लायक जीवजला, स्प्रिंग्स ऑफ लिवींग वॉटर म्हणून. त्या उपरांत आमी बायबल डायरी छापलेल्यो आसात. हर एका दिसाची वाचपां घालून, त्या दिसाची किर्तनां घालून, त्या दिसाची सांताची जेणी दिवन. मात्र न्ही त्या दिसा कितें विशेश जाता लायक वॅटिकनान तो दीस कसल्याक नमेरला, भारत देशान तो दीस कसल्या एका विशेश संगती खातीर दिला आनी अशें विवर सक्कट दिवन विश्व संस्थेन तो दीस खंयच्याक नमेरला. तसले पुरो माहेत दिवन आमी बायबल डायरी छापलेल्यो आसात कोंकणींत, कन्नडांत, इंग्लिशांत. आनी हाच्याकी चड करून आतां कार्मेल किरण मिडिया आसा यूट्यूब चॅनल, तातूंत भक्तीक कार्य थंय जावची मात्र न्ही समाजींत कोण विविध क्षेत्रांनी हेळिल्लीं आसात तांकां हाडून तांकां वळख दिवची आनी तांचे तावन समाजीन कशें बरेंपण जोडयत तें एक काम चलतें आसा. आनी कार्मेल मॅट्रिमोनियल आनी हाचे मुखांतर जे कोण सैरिकेत सोदणार आसात तांकां एक कुमक करची एक वाट चलते आसा. इतलें मात्र न्ही आसता सुमार 10 वर्सां तावन हांव म्हजीच बाडाय उलयते ना बगार आसा तें सत सांगतें आसा. 10 वर्सांच्या चड येत हर एका दिसा सुकनतले भशेन वॉट्सॅपार ऑडियो रिफ्लेक्शन हांव इंग्लीश आनी कोंकणीन दिता जाल्यार फादर रिचर्ड आनी फादर विजय म्हणून ते कन्नडान दिते आसात आनी हर एका दिसा दिते आसा. आनी हातूंत हांव जायतो लोक फायदो जोडते आसा.
आनी म्हाका जायते जाणांनी सांगलेलें अशें आसा की प्रत्येक जावन गल्फांत आनी हेर जाग्यांनी वो गांवसून भायर आशिल्ल्यांनी कामाक वता आसतना 1-2 घंटे ट्रेनार वता आसतना बसार वता आसतना तांणी घालून आयकोवचें आसा आनी त्या मुखांतर तांकां कितें माय भाशेन थंय परगांवांत आयकोंक मेळना तें आयकोंक साध्य आसा आनी अशें आमी हर एका क्षेत्रांत म्हणलें बरें जावं पुरो वेबसायट जावं पुरो सोशल मिडिया जावं पुरो ॲप जावं पुरो प्रिंट मिडिया हातूंत सगळ्यांनी आमी मेटां काडलेलें आसा आनी हें काम बरान चलतें आसा भोव उत्तम बापानो तुमी सांगलें वय हांवें पळयलां कार्मेल किरण मिडिया जावन दी या इंस्टाग्रामार IJS इन्फेंट जीसस श्राइन मँगलोर म्हणली पेज जावन दी तशेंच कार्मेल मॅट्रिमोनियल जावन दी भोव बऱ्या रितीन हवा म्हणटात पळय ते चलयते आसा वेरी ट्रेंडिंगार आसा म्हूण येता सो अशें आसता तुमी सांगलें मिडिया आनी एक सवाल मिडिया वयर कित्याक म्हळ्यार पोर हांव तुमचें इंस्टाग्राम पेज स्क्रॉल करनासलो स्क्रॉल करतना म्हाका एक प्रोग्राम पळोवंक मेळ्ळे सगळ्या जातीचे मुखेली म्हणटात मेन स्पिकर्स थंयसर आशिल्ले आनी हांवें आयकल्ल्या प्रकार ताका 6 बाळवे म्हणलें नांव दिल्लें सो ह्या 6 बाळवे प्रोग्रामा फाटलो उद्देश कितें म्हूण तुमी सांगतात गे फादर विक्षकांक आमी बाळूक जेजूचें वार्षिक फेस्त करतना तें ओजांच्या पुरशां मुखांतर सुरू करता ओजांचो पुरशांव कित्याक म्हळ्यार न्हय मात्र ओजी हाडूंक बगाळ आमच्या क्रिस्ताक परगटमान करूं सो आमी कोर्डेल फ्रिगेजे तावन हो ओजांचो पुरशांव काडलो सुमार 1.5 किलोमीटर चलून येवंक आनी सुमार 1 घंटो लागता थंयच्यान एज जाल्यार आनी हाचे तावन कितें जाता गे म्हळ्यार जायत्या अक्रिस्तांव भावांक जेजूची वळख मेळटा ह्या दिसांनी आमी ओजांचो पुरशांव काडटना ह्या वर्साय आदल्या वर्साय जायते आमचे अक्रिस्तांव भाव वाणो काडून जेजूक नमस्कार करचें पळोवंक मेळ्ळें सो एक इनडायरेक्ट जावन आमी जेजूची सुवार्ता परगट केल्ली आसा दुसऱ्यान ह्या ओजांच्या पुरशांवा सांगता आमी हर एका वर्सा हे 6 बाळवे म्हणजे कार्यक्रम करते आसा कित्याक म्हळ्यार पयलें हाची तितली गरज नातली पूण आतांच्या समाजांत आमी पळयत आसतना आमी सांगाता येवचें सांगाता काम करचें एकामेका भाऊ बंदावपणान जिवचें बारीच गरज आसा आनी त्या देखून पुणशेत म्हणटा आसतना हांगासर केवळ मागणे रेतिऱ्यो तेर्स नोवेना मात्र जावचें न्ही आमी ताच्या भायर वचून समाजाच्या संगती विशीं आमी चिंताव समाजाची काळजी आमकां आसा आनी ह्या दिशेन आमच्या समाजांत आमच्या भोवरांत हो एक भाऊ बांदवपूण पासारचें कार्यक्रम करते आसा आनी त्या कार्यक्रमाक 6 बाळवे म्हणून सो ओजांचो पुरशांव पावरले उपरांत हे 6 बाळवेचे कार्यक्रम आमी थंयसर मांडून हाडले हाका क्रिस्ती मुखेली आसले हिंदू धर्माचे आसले आनी मुस्लीम धर्माचे आसले आनी आमी सगळ्यांनी मेळून हो एक संदेश दामून सांगला की आमी सगळ्यांनी सांगाता जिवंक जाय आमी उजो पेटोवचे व्यक्ती न्ही बगार दिवो पेटोवचे व्यक्ती उजो नाश करता जाल्यार दिवो काळोख पयस करता सो तसले व्यक्ती जाय जे खात्रीचे व्यक्ती न्ही खातर डिवायड करचे व्यक्ती न्ही बगार सुवयेचे व्यक्ती जाय जे सुवयांनी सुद्दां तशें घडचिता तसले व्यक्ती जाय जे म्हणून हो एक संदेश थंयसर आमी दिल्लो आसा भोव उत्तम फादर आमी उजो पेटोवचे व्यक्ती जावचे नाका पूण आमी दिवो पेटोवचे व्यक्ती जावया आमी खात्री बरी जावचे व्यक्ती नाका पूण आमी सुवये बरी जावया म्हणले एक भोव उत्तम संदेश तुमी त्या कार्यक्रमांत हांव पासारला आनी हांव चिंता तो संदेश मस्त जाणांनी तांच्या मोतींत आठोवन दवरला म्हणलो आमचो बरोवसो जावन आसा आतां फादर नोवेन आमी करता बाळोक जेजूचें नोवेन करता तातूंत एक सेंटेन्स येता मस्त जाणांनी विचारलेलें आसा जितलो चड तूं म्हाका मान दिताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता म्हूण सो हांगासर थोड्यांचे सवाल कितें म्हळ्यार जेजूक मान चड जाय गी या देव मान इसारता गी देवान सांगलां तुमी म्हाका चड मान दिनाकात पूण परतून तो मान इसारता हे कलेंगी एक तांच्या मतीन एक घुसपोट बंदोड म्हणलें बरें आसा सो हें कालें फादर एक्झॅक्टली असो अर्थ कालें ह्या उतराचो जितलो चड तूं म्हाका मान दिताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिला उतराचो अर्थ कितें फादर आतां ते बाळका जेजूच्या देवासवाचें एक देववाक्य म्हणयात कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलो चड हांव तुका आशिर्वाद दिता आतां सडताव आमी मान गौरव म्हूण चिंतना आमी संवसारी संगतींनी चिंतचे आसा न्ही मान म्हळ्यार ताका फुलां घालयचे ताका दुंपयचे वा वाती पेटयचे वा कुरो दिवचे अशें आमी चिंतचे आसा
पूण हांगासर आमी जेजू बाळकाक मान करतना तसल्या रितीन समजूचें न्ही. पयल्यान पयलें आमी समजूचें की हें एक प्रायवेट रेवलेशन, एक व्यक्तिगत उगडापण म्हणयत फादर सिरिलाक हें बाळका जेजूचें देवासांव सुरू जाल्ल्या संदर्भार ताका दिल्लें. आनी पवित्र पुस्तकांती हाका हें आसा कितें म्हळ्यार जेजू न्हू आमी ताका मान दिता आसतना ताणें आमचेर चडीत आशिर्वादां घालची. हांगासर मान दिता म्हणटना आमी चिंतचें न्हय ताका दुंपयल्ले बरीत, ताका वाती पटयल्ले बरीत वा डब्यान पयशे घाल्ले बरीत जेजूचो मान चडटा म्हूण, तशें न्हय. अर्थ इतलोच की आतां आमी कुटुंबान जियेत आसतना केदाळा आमी आमच्या आवय बापायक मान दिता. आवय बापायक मान दिवचो केदाळा आमी आमच्या आवय बापायनी सांगलें उतर आयकता. केदाळा आमची जिणी आमच्या आवय बापाय भशेन जाता न्ही. आमी पळोवन सांगता ओ तूं तासो पूत रे, ओ असो दूग, म्हळ्यार तांची जिणी भुरग्यांची जिणी आवय बापाय भशेन आसा. तशेंच केदाळा आमी आमची जिणी जेजू भशेन बांदून हाडटा, जेजूच्या उतरांनी चलता, तेन्ना तोच जाता जेजूक दिवचो मान. इरेनियस आनी एक सांगलेलें उतर आसा, द ग्लोरी ऑफ गॉड इज मॅन ऑर वुमन फुल्ली एलायव. आमी आमचें जिवीत 100% जियेल्ल्या वेळार तीच जावंक पावता देवाक दिवचो मान. आमी केन्ना मेल्लीं मोडें जाता वा वॉकिंग कॉप्स म्हणटा, म्हळ्यार आमी चलता हय चलची मोडी आमी चलता, पूण आमी करची कामां तातूंत 40% गी 50% गी 30% गी आसता. पूण तो म्हणटा जर आमी फूल 100% जियेता थंय देवाक दिवची मान वा महिमा जाता. तशेंच बाळका जेजू की केदाळा आमी ताचे शिकवणे प्रमाणे चलता, तोच जावन आसा ताणें दिवचो मान. आनी खंडीत जावन आमी त्या प्रमाणे जियेल्ल्या वेळार ताची बेसांव आमकां खंडीत आसा. सो तशें म्हळ्यार आमी धुंपोवन मान दिवचो न्ही, पूण ताचे बरी आमची जिणी ताच्या जिणये सारकी करून ताणें दिल्ल्या उपादे सांगून ताच्या उतरांक पाळो दिवन चलचें म्हूण तुमी सांगलें. भोव बरें. सबारांच्या मतीन ताल्लो घुसपोड या डावट क्लियर जालो म्हूण हांव चिंता. सो फादर पोरू हांवें हें खान गेलें बायबल डेरी आसा पळय, हांव आयिल्लो ते खान गेल्लो. ते दळा त्या बायबल डेरींत हांवें पळयलें की ह्या वर्सा आमी 2 जुबल्यो आचरण करता. सो हे 2 जुबल्योंत एक जुबल्यो म्हाका कळ्ळो. पोरू हांव येवक्रिस्ताच्या पुरशाक गेले तर आमी बरवर्षाचे यात्रेक पिलग्रिमेज टुवर्ड्स होप म्हूण सांगून जुबलेवाचें वरस उक्तावण केलें. आनी जेजू बाळोक जेजू जल्मून 2025 वर्सां सोंपली, तो एक वर्तो जुबलेवाचो संभ्रम. पूण तशेंच आसतना थंय सांत तेरेजाचें सांतीपणाचें काळेंगी हांवें वाचलें. म्हाका तें तितलें कळोना आनी कोणा लागीं इसारचें म्हूण म्हाका समजोना. आज तुमी हांगासर आसात, सो तुमी आमकां तें कालें म्हूण तितके विस्तारून सांगल्यार म्हाका तशेंच आमच्या विक्षकांक उपकाराक पडटे कळना. सो हें कालें फादर दुसरो जुबल्यो खंयचो तो तुमी सांगात आमकां तितके. पयलो जुबल्यो क्लियर आसा, वय पाप साहेबान येदोळसो डिक्लेअर केल्लो तसो वय बरवर्षाची यात्रिका म्हणून 2025 वर्सां जालीं जेजू जल्मून. दुसरो जुबल्यो आसा आधुनीक काळाची श्रेष्ठ सांतीन म्हणूनच नांव वाडलेली आनी आमकां समेस्तांक मोगाची म्हणून सांगयात, जायत्यांक मोगाची. आनी एक 20व्या आनी 21व्या शतमानांत प्रत्येक जण 20व्या शतमानांत एक वर्त एक संचलन हाडलेली तसली सांतीन जेजूचें ल्हान फूल तेरेस. तिका सांतीन म्हणून परगटून ह्या वर्सा 100 वर्सां जातात. मेच्या 17 तारखेर तिका सांतीन म्हणून 1925 इसवेर पापा पियूस 11व्यान तिका परगटलें. देखून ह्या वर्सा मेच्या 17 तारखेर 100 वर्सां संपतात. देखून हो शतमानोत्सव. ही सांतीन भोव ल्हान प्रायेर अंतरलेली म्हणयात, खाली 26 वर्सां. एक्झॅक्ट सांगचें जर जाल्यार 24 इयर्स 9 म्हयन्यांक 2 दीस उणें. ओके. आनी खाली 15 वर्सां प्रायर ती एक कॉवेंताक बत्ती जाल्ली. तिची आवय बापूय दोगांय सांत आनी सांतिने. इगर्ज मतेन सांत सांतिने म्हणून परगट केल्लें पयलें जोडें काजारी जोडें 2015व्या वर्सा. जस्ट 10 वर्सां आदीं पापा फ्रांसिसानंत त्या जोड्याक तो मान फावो केल्लो. तशें म्हणटना हे एक विशेष एक व्यक्तित्व आमी संभ्रमचे. देखून हें संभ्रमतना निजाय की
हे दोन्ही जुबले आमी सांगता गेल्यात एक कितें म्हळ्यार जेजूच्या ह्या तेरेजाचें नांवूय तशें जेजूचें ल्हान फूल तेरेज, तेरेज ऑफ चायल्ड जिजस म्हणटात, लिटल फ्लावर म्हणटात, धाकटुलें फूल म्हणून सांगतात. देखून ह्या तेरेजाक जेजू बाळकाच्या वयर विशेष मोग आनी विशेष एका रितीचें आकर्शण आसलें. जेजूच्या ल्हान फूल तेरेजूच ते ताचे सिस्टर जावन वस्तूर न्हेसोवन ताका लोभ मेळोवन ते कॉवेंता भितर ताच्या नोविशेने भितर सरतना ते म्हणटा म्हज्या आवय बापायक म्हज्या बापायक प्रत्येक जावन सांडून हांव भितर येताना एका रितीची खावचें एका रितीचें बॅम दिसताना मुखार थंय आल्तारीर म्हाका बाळू जेजूची इमाज दिसली आनी तो म्हाका पळोवन स्मायल दिले बरी बगलें म्हाका सगळें विसरलें. म्हाका इतली खुशी जाली, सगळें विसरलें. आनी ताच्या मानाक ते एक सोबीत एक पोएम बरयता आनी त्या पोएमान सांगता मोरयेक पोशेल्ल्या जेजू तुज्या हातांत तूं धरून आसाय सगळी पृथ्वी आनी तुवें म्हज्या विशयान चिंतलें. जेजूचें ल्हान फूल जल्मल्लें 1873 आनी तें म्हणटा तुवें म्हज्या विशयान चिंतलें. दॅट इज अ थियोलॉजी. जेजून म्हज्या विशयांत त्या दाळा चिंतलां. हांव पोर जल्मलो जावंक पुरो म्हळ्यार आमी हर त्या देवाक वी आर कशें देव आपणाक उगडाप करतना आय एम म्हणून उगडाप करता सदांच आसचो आनी आमी ताचे थंय सदांच आसचे तसली. देखून हें जेजूच्या ल्हान फुलाचें शिकोवण ही शिकोवण आमकां दिसता की भोव लागशिली आनी जेजूच्या ताचें नांवच तशें आसा. आनी एक जेजूच्या ल्हान फुलान आनी एक नांव घेतलें जावन आसा. तेरेज तिचें नांव तेरेज ऑफ चायल्ड जिजस म्हणून तिका नांव दिल्लें. ताचे उपरांत तिणेंय एक नांव घेतलें आसा जेजूच्या म्हणून समज कुडसीन आसतना सांगचे जाल्यार होली फेस, जेजूच्या भाग्यवंत मुखामोळाचें तेरेज म्हणून. हे दोनी शिकोवण्यो ही थियोलॉजी सांगत हाडलेली जावन आसा. म्हणजे जेजूचें तें भाग्यवंत मुखामोळ एका रितीन जेजूच्या बाळपणाक ह्या भुरग्यापणाक मान दिता. म्हळ्यार जेजू व्हड जावन प्राय असो जावन 30-33 वर्सां जालो जाल्यार संपूर्ण जावन सदांच एका खालत्या बाळ रुपार देवा मुखार आसलो, संपूर्ण खाल जालो. हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत तशेंच फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत आमकां आयकूंक मेळटा कशें जेजू संपूर्ण खाल जालो आनी आपणाक कसो खाली केलो म्हणून. देखून हे दोनी थियोलॉजी शिकोवन आमकां जेजूच्या ल्हान फुलान जियेल्ल्यांत आमकां दिसून येता. देखून हे दोनी जुबल्यो आमी सांगता घालून संभ्रमचें जावन आसा हें फेस्त आनी हेका सोबीत आमी नांव दिल्लें जावन आसा ल्हान मेटांनी बरुवशाची जिणी. दोनी जुबल्यो सांगता ल्हान मेटांनी तेरेजाचें शिकोवन आनी बरुवशाची जिणी पाप साहेबान दिल्लो तो संदेश. भोव बरें फादर, भोव बरें. तुमी भोव वर्त्या रितीन आमकां एक थियोलॉजिकल वेयान तुमी शिकयलें जावन आसा. दीप बापानो आजकाल थोड्यांनी सांगचें आसा आनी हांवें आयकलें जावन आसा आमचो जेजू जिवंत जाल्लो जेजू, बाळक जेजू, तरणाटो जेजू, प्रायवंत जेजू तशे प्रकार येना आमचो जेजू जिवंत जाल्लो जेजू म्हूण. सो फादर ते आयकतना मस्त एक मारल्या बरी आमकां भोगता. आमी येदोळ म्हणसर पातयेवन आयिल्ली या आमकां आमच्या वडिलांनी शिकोवन दिली, शिकोवन खंय पावली, इगर्ज मतेची शिकोवन खंय पावली म्हूण. सो हाच्या फाटल्यान खाली म्हणी थियोलॉजिकल बॅकग्रावंड आसा की हाच्या फाटल्यान इगर्ज मतेची शिकोवन आसा ते आसा जाल्यार ते कितें म्हूण आमकां तुमी सांगशात गे. जेजू जिवंत जाला तें सत. कुर्सार ताणें आपणाक समर्पिलो आनी जिवंत जाला, तो सर्गा सोडला तें सत. जेजू ल्हान बाळ जावन ह्या संवसाराक जल्मल्लो, तो प्रायेन वाडलो, तरणाटो जालो, ताच्या उपरांत ताका कुर्सार मारलो हें सत. पूण असो अर्थ न्हय आमी खाली जिवंत जेजूक मात्र मान करचें. ताच्या पयलेंचें कितें तो जियेल्लो ताका रिडंडंट, ताका अर्थच ना, ताका मान करूंकच नजो म्हणलो अर्थ न्हय. हें पयलें आमी उडास दवरूंक फावो. दुसऱ्यान आमी कुर्सायल्ले जेजूकी मान करता. जेजू जिवंत जाला म्हूण सांगतना तर कुर्साकी मान करूंक नजो आमी, खाली जिवंत जेजूक मात्र आमी मान करचें. तें मात्र न्हय जेजून दिल्लें शिकोवन आनी परत तो हांगा ह्या संवसारीत जिवंत आसतना खाली सर्गाक गेल्ल्या ताच्या उपरांत तितलें शिकोवणी गरजेचें. देखून ते आर्ग्युमेंटांत चड जडाई दिसना म्हाका. पूण हांगा कितें आमी बाळूक जेजूचें भक्तीपण करता ताचो नीज जावन अर्थ
सदांच तें खालतेपणाचें जिवीत जें कितें जेजू बापा मुखार जियेलो आमी सदावत व्हड व्हड जाताना आमच्यात खुशेचें जाता आमकां आमी व्हड जालो म्हणटाना म्हजी खुशी म्हाका जाय जाल्ले बरी जियोवची म्हाका जाय जाल्ले बरी चलची ती हांव दाखोवन दिता ल्हान भुरगो आसतना हांव आयकता एक पावटी म्हाका म्हजें राजांव आयलें म्हणून सांगतना हांव डिसायड करता जें कितें सारकें जें कितें सूख त्या प्रमाणे हांव चलता त्या मुखांतर म्हजो स्वतंत्र हांव दाखयता म्हजे एका रितीचें व्हडपण म्हूण सांगया तें दाखयता पूण जेजू संपूर्ण जाणारी जावन आसलो तर जाल्यार सदांच तो बापाक खाल जावन जियेलो हें ताच्या जिवितांतलें वर्तें सत त्या खातीर जेजून सांगिल्लें तें ल्हाना भुरग्यां बरी जाल्ल्या करीस तुमी सर्गींच्या राजांत प्रवेश जावचे नात ल्हाना भुरग्यां बरी जावचें म्हळ्यार हांगा संपूर्ण खाल जावन देखून आनी एक कडेन आमकां आयकूंक पळोवंक मेळचें जेजून सांगचें तें उरता पयलें देवाची खुशी सोदा सर्गींचे रास सोदा हेर सगळ्यो संगती तुमकां तो फावो करतलो देखून ती खुशी द विल ऑफ गॉड दॅट इज द क्रक्स दॅट इज द सेंटर तो सदांच जेजू आपणाक ती खुशी देवाची खुशी समजोवच्याक देखून ताणें जायतो वेळ मौनपणी ध्यानांत करशिल्लो आनी ती खुशी जारी करच्याक ताणें खरी एक घडी ताणें करशिल्ली म्हणून सांगयात निमाणें त्या खुर्साक वेंग मारतना ताणें मागलें तें गेत्सेमनी म्हळ्यार साध्य तर ही खाल्स म्हजे तान पयस कर पूण म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी देखून ती खुशी जेजूच्या जिवितांत सेंट्रल देखून हाका एक ताळ पडचे बरी हें जेजूचें भुरगेपणाचें तें एक रूप न्ही असो अर्थ न्ही आमी जेजू व्हड जावंकूच ना जेजू खुर्सार मरोंक ना जेजू जिवन जावंक ना म्हणून आमी वात येता हें एक भुरगेंपण आमकां एक भोव सोबित रितीन आमकां दाखयता कशें जेजू सदांच बापाक खाल जावन जियेलो देखून याचें एक येस वय बापान आमी आयकत इवन वांजेलांत आमी आयकता जेन्ना जेजू देवळांत सुकोवन गेल्लो आवय बापाय सांगता पाटयेतान ते तांणी पर्टिक्युलरली मेन्शन केला तो तांकां विदेय जावन खालतीमान घालन जियेलो म्हणून सांगून सो तुमी सांगचे बरी आमी बाळक जेजू तो खालतेपण शिकचे खातीर आमी ताका चड आनी चड म्हत्व दिता आमी सांगून भोव बरें डिरेक्टर बापानो आजकाल आमी पळयता सबार कडेन ट्रोल करतात अशें आसता आमी बाळका जेजूक इंग्लिशांत इन्फेंट जिजस म्हणून सांगता पूण सबार ट्रोलर्सांनी आज ते एक सुरू केलां इनकम जिजस म्हणून सांगूंक सो हें आयकतना आमकां मस्त बेजार भोगता न्ही इतर धर्माच्यांनी थोड्या आमच्याच क्रिस्तांव धर्माच्यांनी म्हणल्यार आमच्याच लोकांनी सांगूंक केला इनकम जिजस तांणी पयशे करूंक प्रयत्न करचे अशें करचें मस्त कीळ रितीन ती उलयतात सो अशें आसता हें आमकां आयकतना कशें भोगता आनी तुमी हाका कितें सांगूंक आशेतात लायक आतां इनकम जिजस म्हणटा तुमी कितें सांगूंक आशेतात इन्फेंट जिजस केदाळा इनकम जिजसच खंयच्या अर्थान हें म्हळ्यार थंयसर येवच्या भक्तिकांक त्या देखून सुरवेर तुमीन सांगलेल्या प्रमाणे न्हय मात्र ह्या दिसांनी हर एका दिसा म्हणले बरी थंयसर भक्तीक धांवन येता ब्रेस्ताराचे 9 मिसां आसात सकाळीं 6 वरां तावन धरलें सांजेर 8:30 वरां पर्यंत कोंकणींत कन्नडांत इंग्लिशांत आसा मलयाळमांत आसा आनी तें सोडून हर एका दिसा म्हणलें बरी कामाक वेतना जावं बरो कामांतल्यान भाट येतना कॉलेजीक वेतना काले टेस्टाक वेतना इंटरव्यूक वेतना आस्पत्रेक वेतना एअरपोर्टाक वेतना एअरपोर्टांत पाट येतना लोक येता कित्याक जेजू तावन इनकम जोडूंक जेजू तावन बेसांव जोडूंक त्या देखून इन्फेंट जिजस केदाळा इनकम जिजस भक्तिकाच्या दृश्टेन पळयल्यार तो केदाळाय दिवंकूच तयार आसचो उदार जेजू तो आनी बाळूक जेजूचे पुणशेत इन्फेंट जिजस श्राइन आमी घेतना थंयसर जे कितें भक्तीक दितात तेंच इन्फेंट जिजस श्राइनाचें इनकम जे कोण थंय आयला सकडांक कळीत आसा थंयसर इस्कॉलनांत थंयसर हॉलानांत थंयसर शॉपिंग कॉम्प्लेक्सानांत जे कितें थंयसर भक्तीक येता आनी दान दिता तेंच पुणशेताचे आदाय म्हणून आमी सांगयात आनी हो आदाय आमी कितें करता म्हळ्यार आमी एक कडच्यान घेता आनी एक कडच्यान दिता प्रत्येक जावन हर एका दिसा म्हणले बरी 7 ते 8 एप्लिकेशन्स आमकां येतात प्रत्येक जावन
किमो घेवंक कॅन्सर पिडितांक वळवळटल्यांक आनी डायलिसिसांक आनी इस्कॉल सुरू जातना कॉलेज सुरू जातना एकेडॅमीक पर्पजा खातीर आनी आमी हांकां कोण ते येता तांकां कोणाकय आमी रित्या हातांनी पाटी धाडिना कशें जेजू रित्या हातान पाटी धाडिना तशेंच हांगासर आयिल्ल्याक एका ना एका रितीन आमी स्पंदन करता ह्या सर्व गरजां खातीर त्या देखून जे कितें भक्तीक दिता तेंच आमी दुसऱ्यान वांटून दिता आनी एक गजाल कितें म्हळ्यार सुमार 40 आनी 2 वर्सां जावन आमचे मिसांव टांझानियांत चलते आसा आनी टांझानियांत सुमार 25-30 पाद्रप आमचे काम करताले सुरवेर आतां थंयचेच गांवचे सुमार 15 पाद्रप आसात आनी थंयसर ते मिसांव मुखारसून वतात आतां बाळूक जेजूचे पुणशेत भिकर्णकट्टे घेतलें जाल्यार थंयसर उक्त्यान सोशल सर्वीस चलना आनी हांवें कितें सांगलें आमी पिडेस्तांक दिता वा इस्कॉलरशिपच्या भुरग्यांक दिता वा इतर गरबांचे दिता आनी आमी न्यूजार घालना वा पब्लिसिटी ना वय मिडियार घालना ते आवाज नासतना चलची सेवा पूण आमचेच कर्मेल इतिहासाक आनी जे कितें हांगा तावन पुणशेतावन मेळटा तातूंत जावं पुरो खडगंजी गुलबर्गाच्या खडगंजींत वा बಳ್ಳारीच्या हुयनाड घडली आनी इतर आमच्या उत्तर कर्नाटकाच्या मिसांव गांवांनी थंयसर जायतो मिसांव वावर चलता मिसांव वावर चलच्या की समाज सेवेचे कार्यक्रम चलतात थंयसर स्ट्रीट चिल्ड्रन हांकां इस्कॉल आसा मागीर ड्रायव्हिंग क्लासीस आसात मागीर भुरग्यांक फ्री ट्युशन मेळटे आसा आनी तवळ तवळ कॅट्रॅक्ट रिमुवल प्रायस तांकां दोळ्यांची शाई आयिल्ल्या वेळार ते काडचे आसा ताचे भायर टेलरिंग कशें म्हळ्यार तांच्या हळ्ळेनी आसच्या स्त्रियांक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिवचे बरी म्हळ्यार तांकां फ्री जावन आमी टेलरिंग दिवचें आनी उपरांत 6 म्हयन्याचो कोर्स जाल्ल्यानंतर तांकां एक मिशीन दिवचें आनी उपरांत तांणी तांच्या पांयान रावचें बरी पळोवचें सो असल्यो सर्व संगती बाळूक जेजूच्या पुणशेता मुखांतर जातात आनी जायत्यांक कळीत आसचें ना कित्याक हें आवाजाविणें वा पडद्या फाटल्यान चलचें तसलें काम त्या देखून बाळूक जेजू खंडीत जावन भक्तिकांक आशिर्वाद दिता मात्र न्ही भक्तीक जोडलेल्या बेसवांक कितें हांगासर उपकाराची खाणीक दिता ती परत्यान आमी भक्तिकांक वा समाजीक दिवचें काम आमी करते आसा आनी ह्या जुबलेवाच्या वर्साक आमी 2 योजना हातीन घेतलेल्यो आसात एक कितें म्हळ्यार दुबळ्या कुटुंबाक संपूर्ण रितीन एक घर बांदून दिवचें आनी जर भक्तीक उदार म्हूण दाखयतात जाल्यार आमी चिंतले एक 10 तावन 12 लाखां भितर एक घर बांदून दिवचें म्हणून आनी आमचे भक्तीक खंडीत जावन उदार आसात जर एकलो एका सिमेंटीच्या कर्साक पयशे दिता जाल्यार वा टॅरेसाक दिता जाल्यार आज नवें जाता आसतना एकलो येवन म्हणालो दनपारां जेवतना फादर सगळ्या घरचे सरवणेचें काम आपण करून दिता आमी सर असलें उदार म्हूण दाखयता जाल्यार 1 न्हय 2 न्हय 3 न्हय आमकां असलीं घरां बांदून दिवयात सो असलें एक येवजण जुबलेवाच्या वर्साक आमी हातीन घेतलां तशेंच आमी येदोळस फादर दिपान एक्सप्लेन केलें सांत तेरेजाक सांतीन म्हूण पासारन 100 वर्सां जातात आनी ह्या 100 वर्सांच्या उगडासाक आमी 100 भुरग्यांक 10,000 लेखान स्कॉलरशीप दिवचे प्रोग्राम आसा केला म्हळ्यार 10 लाख रुपये तशें वेतात आनी येदोळसो थोड्यांनी फादर हांव एका भुरग्याक स्पॉन्सर करता हांव 2 भुरग्यांक स्पॉन्सर करता तेगा भुरग्यांक स्पॉन्सर करता म्हणून सांगलेलें आसा आनी खंडीत जावन असलें उदारपण दाखयलें जाल्यार हांणी कुडी जाल्यार हाडला म्हणटात न्ही तशें आमी सगळ्यांनी एकल्याकच दिवंक जायना 4 हात सांगता मेळटाना व्हड काम आमच्यान करूंक जाता आनी तें पुणशेतावन जारी करचें एक 2 म्हत्वाची योजना ह्या हातीन घेतलेली आसात सो तेच आमकां कळटा बाळूक जेजू कितलो उदार तो उदार भक्तिका मुखार भक्तिकांनी दाखयल्लें उदार म्हणून आमी परत्यान गरजेवंतांक वांटून दिवचे प्रयत्न करते आसा वय तुम्ही सांगले दिल्लें दान उक्त्यान करनान कित्याक जेजून तूं सांगला थंय उजव्या हातान दिल्लें दाव्या हाताक कळना जो म्हणून तशेंच बूंद बूंद से ही सागर बनता म्हणलें बरी एक 4-5 जण सांगता म्हणल्यार सगळें येवजण पावता भोव बरें फादर भोव उत्तम येवजण तुमी सांगले 100 भुरग्यांक हांव चिंताय पयले फावटी घेवन हांवें आयकोनचें हांवें पयले फावटी आयकोनचें 100 भुरग्यांक दिवचें म्हणून सांगतना इट्स अ ग्रेट इनिशिएटीव देव तुमचेर तशेंच तुमच्या मुखांतर कुमो करच्या सरदानीचेर आपलो विस्नार आशिर्वाद घालून दी म्हूण आमचें मागणें जावन आसा
सो फादर आतां थोड्यांचे सवाल आसा हांव गल्फांत आसा म्हाका फेस्तांक येवंक जायना हांवें म्हजी रजा मेयांत म्हज्या भुरग्यांक जुनांत रजा मेळटा जून जुलय तशें येता सो म्हाका नोवेनां चुकतात अशे मनशांक नोवेनांची एक मांडावळ तुमी सांगल्यार भोव कुमकेची जाती आनी तशेंच पयशिल्ल्या गांवांत येवचे थोडे आसात म्हज्या हांगा कोणी वळखीचे नात हांवें खंय रावचे तुमचे कडेन रावची काय वेवस्था आसा गे म्हणलें सवाल ही थोड्यांच्या मतींत आसा जावंक पुरो सो अर्ल्यांक तुमची जाप कितें फादर लायक तुमचे ते रावची वेवस्था आसा गी आनी फेस्ता काळार सोड न्हू हेर काळांची नोवेनाची मांडावळ कशी आसा म्हण तुमी सांगल्यार भोव बरें जाता कोण ना ब्रेस्ताराचे हांगासर बाळूक जेजूची नोवेन आसात आनी नोवेनाची 9 मिसां आसात सकाळीं 6 वरार तावन धरून तरी एका 1.5 घंट्याक म्हणले बरी मिसां आसात 6 वरार 7:30 वरार 9 वरार 10:30 वरार आनी 1 वरार ही सकट मिसां कोंकणीन चलतात ताचे उपरांत 4 वरार मलयाळम 5 वरार इंग्लीश 6 वरार कोंकणी आनी 7 जावन 15 मिनटांनी कन्नडा भाशेन चलता हांव चिंता आमच्या दक्षिण भारतांत वा आमच्या कर्नाटकांतच घेतलें जाल्यार हप्त्याक म्हणले बरी इतलो लोक जमचो आनी इतली मिसां आसची दुसरी खंयचेय पुणशेती ना इगर्जे ना ते बाळूक जेजूच्या पुणशेतांत बिकर्णकट्टेन मात्र दिसाक 9 मिसां आसून हर एका मिसाक श्रायन फूल मात्र न्ही श्रायनाच्या भायर इतलो लोक जमता सो तेन्ना कळटा आमकां कशें बाळूक जेजू ताचे थंय लोकांक व्हरता म्हणून तें सोडून हर एका दिसा हांगासर सकाळींच्या 6:30 वरार आनी सांजेच्या 6 वरार मिसाचें बलिदान आसा तशेंच सोनवारा सांजेर 6 वरार इंग्लीश भाशेंत आयताराचें कायद्याचें मीस आसा आनी आयतारा दिसा 7:30 वरार आयताराचें मीस आसा ताचे सांगाता मंगळारा 6 वरार मीस आसा तें 6:30 सोंपता ताचे उपरांत कॅरिझमॅटीक मागणें आसा आनी हाकाय जायतो लोक येता अर्द घंट्याचें मागणें म्हयन्याच्या हर एका पयल्या आयतारा हांगासर सांजेच्या 4 वरार तावन 7 वरां म्हणसर कॅरिझमॅटीक मागणें आसा आनी हाकाय जायतो लोक येता तें सोडून उरल्या खंयच्याच फिरगजांनी आमच्या दियेसीसांत दिसून येनातलें तसलें पवित्र सभेचें मागणें लोकां सांगता मागची एक दस्तूर आमच्या पुणशेतांत चलता आमी आमच्या कोविंता भितर वा याजक आनी धार्मिकांनी मागची ब्रेवरी आसा ताका प्रेयर ऑफिशियल प्रेयर ऑफ द चर्च म्हणटा आमी आनी हें आमी मात्र मागचें न्ही लोकांनी मागोवंक जाय कित्याक तें पवित्र सभेचें मागणें आनी हें मागणें पवित्र पुस्तकाचें मागणें कित्याक तांतू आसात 3 किर्तनां तांतू आसात देवाचें उतर ताचे उपरांत आमी मोठो नियाळ दिता आनी ताचे उपरांत भावडतेची प्रार्थना आसात हें पुणशेत जिवाळ दवरता आनी भक्तिकांक तांकां आत्मीक फायदो जोडूंक अवकाश करून दिता मात्र न्ही हांगासर ह्या पुणशेताक खंयच्याय वेळार एका व्यक्तीन येवन बेल दामली जाल्यार आमी तयार आसा सगळीं क्रिस्तांवांची वेहिकलां येवची बाळूक जेजूच्या पुणशेताक बेजार करचे खातीर सो आमी थंयसर एवेलेबल आसा मात्र न्ही कुमसराक कितलो लोक येता म्हणना आमी पुणशेता भितरच कुमसराक बसता सुमार 10 वरार तावन लोकांचो वाळो येवंक जाता जाल्यार सांजेर 6 वरां म्हणसर लोक येते आसता ताचे भायर आमी कावन्सिलींग दिता आनी अशें लोकांक तांच्या आत्मीक गरजां खातीर पावता अशें ह्या सर्व संगतींनी पुणशेत सदांच जिवाळ आसा त्या देखून लोक थंयसर धांवन येते आसता तांकां रावंक कांय वेवस्था आसा गे फादर रावंचे वेवस्था आसा आमचे यात्री निवास म्हूण आसा आनी तांकां थंयसर येवन रावयेत जर कोण पयसुलो येता तांकां थंयसर येवन रावयेत ह्या वार्षिक फेस्ता वेळार आनी वर्सान आमी एक रेतीर करते आसा ओएसीस म्हणून त्या संदर्भार आनी ताच्या मदें परगांवांत तावन गोंयांत तावन केरळा तावन लोक येता ते रावतात मात्र न्ही ह्या दिसांनी जायतीं भुरगीं जायत्या इस्कोला तावन भुरगीं आयिल्लीं आसात थंयसर तांणी जेवण जेवचें ब्रेकफास्ट घेवची आनी उपरांत पुणशेतांत तेणें भेट दिवची थंयसर थोडो वेळ करचो अशें आमकां पळोवंक मेळटा पूण जे कोण पयस तावन येता खंडीत जावन तांकां थंयसर रावंक अवकाश आसा भोव बरें फादर भोव बरें आनी निमाणें जावन येदोळूच नोवेनाचे 2 दीस जाल्यात सो भोव जोरान जाल्यात तें आमकां सगळ्यांक कळीत आसा सो आतां तुमची फेस्ताची तयारी कशी जाता फादर फेस्ताची तयारी चलते आसा
नोवेन चलते आसा 9 दिसांचे नोवेन. त्या उपरांत जानेराच्या 14 आनी 15 तारखेर बाळूक जेजूचें वार्षिक फेस्त आमी संभ्रमता. 14 तारीख सरकारी रजेचो दीस आनी 15 तारखेर फेस्ताचो दीस. आनी ह्या फेस्ताच्या दिसांनी नोवेनाच्या दिसांनी कशें मिसां आसलीं त्याच वेळार मिसां चलतात. फेस्ताचो पयलो दीस जानेराची 14 तारीख मंगळार. त्या दीस सकाळीं 6 वरार कोंकणीन मीस आसा, 7:30 वरार इंग्लिशांत आसा आनी 9 वरार कोंकणींत आसा आनी 10:30 वरार भुरग्यां खातीर विशेश मीस आसा. आनी हें भुरग्यांचें फेस्त म्हूण आमी म्हणूं येता. आनी ह्या मिसाचे प्रधान याजक अधिक दोतोर एलोशियस पॉल डिसोजा, आमच्या DCCचे निवृत्त याजक निवृत्त गवळी बाब, ते हे मिसाचें बलिदान भेटयतात. आनी त्या उपरांत मोठवें आराधन आसा आनी आयिल्ल्या सकट भक्तिकांक मासाचें न्ही मगर रांदवयेचें रुतीक जेवण आसा आनी दनपारां 1 वरार कन्नडांत मिसाचें बलिदान आसा. त्या उपरांत फेस्ताचें आनी एक दाबाजीक मीस सांजेर 6 वरार चलता. ताका DCCचे गवळी बाप अधिक दोतोर विल्फ्रेड मोरेस ते मिसाचे प्रधान याजक जावन मीस भेटयतात. फेस्ताचो दुसरो दीस जानेराची 15 तारीख बुधवार. कशें आदल्या दिसा मिसाची मांडावळ आसली त्याच रितीन मिसाची मांडावळ आसा. 10:30 वरार आमचे आसनसोल DCCचे गवळी बाप अधिक दोतोर एलोशियस फ्रँक हे मिसाचे प्रधान याजक जावन आसले आनी तो पिडेस्तांचो दीस. त्या दीस 10:30 वरार पिडेस्तां खातीर आमी विशेश मीस पेटयता आनी त्या उपरांत पवित्र सक्रामेंताचें आराधन आसा. त्या वेळार पिडेस्तांक माखणी आसतली आनी दनपारां परत्यान फेस्ताचें जेवण सकडांक आमी वाडटले. आनी ह्या फेस्ताचें आनी ह्या नोवेनाचें आनी सगळ्या ह्या 11 दिसां चलच्या आत्मीक संभ्रमाचें समारोपाचें मीस सांजेर 6 वरार आसतलें. आनी तें जाल्ले उपरांत अपुरबायेन भक्तीपणान आमी एक येवकरिस्तीक पुरशांव काडटा. त्या मुखांतर बावटो देंवोवन थंयसर ह्या वर्साची वार्षिक परब आमी संपयता. भोव बरें फादर, तुमी आमचे सांगता इतलो वेळ बसून आमकां बाळका जेजूच्या पुनशता विशयंत, ताच्या चरित्रा विशयंत आनी फेस्तां आनी नोवेना विशयंत आमकां भोव अपुरबाय रितीन समजून दिवन थोडी थियोलॉजी आमकां तुमी सांगल्याक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच फादर तुमचे लागीं विनंती आसा आमच्या सर विक्षकांक 2 उतरांनी फेस्ताक आपोवणे दिवच्याक आनी तशेंच बाळका जेजूची बेसांव जोड घेवच्याक तुमचे लागीं विनंती करता. वय ह्या वर्सा म्हणजे जुबलेवाच्या विशेष आनी कृपेच्या वर्सा आमी जेजूक सांगताच जेजूच्या ल्हान तेरेजा लिसियाची सान तेरेज हिका सांगता घेवन हें वार्षिक फेस्त ल्हान मेटांनी बरोवशाची जिणी ध्येयकाल आमी आचरण करते आसा. आनी हो सगळो विशय 9 दिसांनी 9 वांटे करून आमी नियाळते आसा. जर तुमी येदोळचो नोवेन धरला जाल्यार भोव बरें, ना तर आनीकय तुमकां ह्या नोवेनांत भाग घेवंक अवकाश आसा. नोवेनाक या तशेंच अपुरबायेची शिकोवण जोडा, कुमसराचो सक्रामेंत जोडूंक तुमकां हांगासर अवकाश आसा. दनपाराचें रुचीक जेवण आसा. तें सोडून 10:30 वरांचें मीस जाल्ले उपरांत पवित्र सक्रामेंताचें आराधन आसा, तांतूं तुमी भाग घेवं येत. मात्र न्ही हांगासर सक्रामेंताचें चापल आसा, थंयसर तुमी मौनपणान वेळ करचो येत. आनी हर एका दिसा सांजेर 6 वरांचें मीस जाल्ले उपरांत बाळका जेजूची इमाज घेवन आमी पुनशता भोंवतीन एक अपुरबायेचें एक पुरशांव काडते आसा. बाळूक जेजूची 12 वर्सां नियाळण बाळका जेजूचो तेर्स म्हणून त्या तेर्सांनी तुमकां भाग घेवंक अवकाश आसा. मात्र न्ही 14 आनी 15 तारखेर आमी संभ्रमच्या ह्या वार्षिक फेस्ताक तुमकां सुमेस्तांक मोगाचें आनी वोत्तायेचें आपोवणें हांवें आपोवणें दिवचें की हें तुमचें पुणशेत आनी तुमच्या बाळका जेजूचें फेस्त, त्या देखून आमा सुमेस्तांचें फेस्त. तुमी येया, आमी आसा सांगाता गडदळायेन आनी भक्तीपणान आनी अर्थाभरीत रितीन ह्या जुबलेवाच्या वर्साचें बाळका जेजूचें फेस्त आमी आचरण करया. तुमकां खंडीत जावन आमी थंयसर राखोने आसता. तुमी येतात म्हूण खंडीत भरवसो आसा. भोव बरें फादर, बरें दिता आमचे लागीं तुमी उलोवन तुमचो वेळ दिल्या काळजांत देव बरें करूं. येस मोगाच्या विक्षकांनो, बाळक जेजूच्या हातांत सगळो संवसार आसा
आणि ताचे सरशी येतेल्यांक आणि ताच्या आश्रयाखाल रावतेल्यांक तो केदींच निराशी करिना. तर मोगाचनो ह्या वर्सा ताचे आशिर्वाद आमी घेवचे खातीर ह्या फेस्ताक आमी या, आमच्या कुटुंबा सांगता या, आमच्या शेजाऱ्यांक इशिल्ल्या तिशिल्ल्यांक सगळ्यांक आपोवन व्हरून आनी बाळका जेजूची बेसांव आमी जोडून घेवया. हांगासर आमचे संगी आसल्या तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. वेळ येयला तुमचे तावन आदेवस मागसो. परत मेळया नव्या व्यक्ती सांगता. ते दमूनसर निरंतर मनोरंजना खातीर पळयत रावा दायजी वर्ल्ड 24/7. सोमेस्तांक देव बरें करूं. काल, आज आणि फाल्यां.